पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसार धांवडायतां जाल्यार दुबाबावीन देवाचें राज तुमचे मदें येवन जालां म्हणल्या उतरांनी आयची सुवार्ता आनी तिचो संदेश स्पश्ट जालो. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदींत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंचतल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पाचारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. म्हणून जेजून सुरवात केल्ल्या मिसावांक आयचे सुवार्तेंत जोगतो पुरावो लाभलो. विशेष करून मोन्या देंवसाराचे दावलेंत सांपडल्ल्या मनशाक ते दावलेंतलें सोडोवन त्या मनशान उलोवचें बरी केल्लें जेजूचें मिसांव व्हडे सुटकेचें जावंक पावलें. देवाच्या प्रेरकत्म्यान बरयल्लो जेजू त्याच देवाच्या प्रेरकत्म्यान आपलें मिसांव भियाविने व्हड अधिकाराबरीत रितीन मुंदरूनच वेता. ताचेर मोसरान बरलेले ताचे थंय आसची दैवीक सकत देखूंक आनी वळखूंक इन्कार केल्ले ताची सकत देंवसाराचो मुखेली बेलझेबुलाक बांदून दितात. जेजूच्या राजावांत आनी ताचे जापींत देवाची सकत आणखी चड परजळता आनी ताचे विरोध उलयिल्ल्यांच्या राजांव लजेबरीत मात्र न्हय कांयच सार नासलें जावंक पावता. सुवार्तेंत बळवंत, भद्रती आनी पुंजायतले असलीं उतरां जेजूच्या कामांनी दैवीक सकत देखतेल्यांक जोगतेपणी लागू जातात, तर सलवनी, विरोधी, शिंपडायतले असलीं उतरां जेजूच्या कर्तुवांनी देंवसाराची सकत देखतेल्यांक लागू जातात. जेजूचे दैवीक सक्ती विरोध राजांव कितलें उतळ म्हणलें जेजूच्याच राजावांत स्पश्ट जालां. जेजू थंय देवाची सकत मांडच्यांत आनी ताचे पक्षाचे जावन ताचेर संपूर्ण विश्वासच्यांत आनी बरवसच्यांत देवाचें राज आमचे मदें आमी मानून घेता.